आज वर्षपद्धतीप्रमाणे श्री दामोदर देवळान आमच्या महाशिवरात्रीचो उत्सव साजरो करता. सकाळच्यान लघुरुद्र करून पुजा आनी सगळें जावन आतां महाप्रसाद वाडला, आरती बिरती सगळं जाल्या. व्यवस्थीत वर्साप्रमाणे लोकांची गर्दी भरपूर आसा, सगळे अंडर कंट्रोल आसा आनी सगळ्यांनी बरे भशेन येवन दर्शन घेतलां. आनी हाजे फुडें आज फूल डे चालू आसतलें. लोकांनी अशेंच डिसिप्लिनान येवचें, देवाचें दर्शन घेवचें आनी वचचें हें सांगपाचें. बाकी सगळें आमची जी कमिटी आहा तांणी सगळें काम करून वेवस्था उत्तम वेवस्था केल्ली आहा. सगळ्यांक भितर येवपाक पेंडल घालून वतान त्रास जावचो न्हय म्हणून. आनी त्या प्रमाणे वर्षा पद्दती प्रमाणे ह्या वर्सा आमी मोठ्या प्रमाणात हो साजरो केलो. आयचो दीस ह्या आमच्या भारत देशांत शंकर शंभूच्या नांवान आनी देव दामोदराच्या नांवान सगळे जाण लोक खूब तेजे भाविकां सेवा करता. आयज पळयता जाल्यार प्रत्येक देवळांनी हांव पळयता जाल्यार भाविकांची भरपूर गर्दी आहा देवाचें दर्शन घेवपाक. आनी लोक देवाची खूब सेवा करता, मागता देवा कडेन, देव दामबाबा कडेन, शंकरजी भगवाना कडेन की आमकां सगळ्यांक खूब बरें आयुश्य, आरोग्य, बरी धनसंपत्ती दिवन सगळ्यांक सुखी राखचें.